काणकोण तालुक्याच्या महामार्गार जावपी अपघातांची माळ अजूनही चालूच आसा। या हायवेचेर खूप जाणांनी जीव वगडायला। गोंयांतल्यान कर्नाटक वचपी नुस्त्या गाडयेक आयज अपघात जालो। रस्त्या कुशीत साकवाचो रूख आसलो म्हणून गाडी झिरकोन उरली आनी अनर्थ टळ्ळो। साकवाचो रूख नासलो जाल्यार गाडी 30 ते 40 मीटर खोल देंगणात पडपाची। पळोवया देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्याच्या हायवेचेर जे अपघात जातात ते अजूनही सिलसिला चालूच आसात, कशेंच थांबसना। आयज स्पेशली गोंयांतल्यान जी कर्नाटका एक नुस्त्याची गाडी वचपाची ती दापट हांगासर एका टनाचेर सामकी रस्त्याच्या भायर गेली आनी सुदैवान म्हणटा तशें रस्त्या सायडीन हो जो एक सागवानाचो रूख आशिल्लो त्या रुखाक आपटल्यान ती उरली। जर तर हांगासर रूख नाशिल्लो जाल्यार ती गाडी जवळ जवळ सकल 30-40 मीटर दरीक भितर वचपाची आनी मोठो अनर्थ जावपाचो। हो अपघात जावपा फाटल्यान कारण इतलेंच की ह्या ज्या टनाचेर जेन्ना एक मोठो ट्रक येतालो आनी एक 2 व्हिलर त्या ट्रकाक ओवरटेक करताली आनी त्या वेळाचेर हो फुडल्यान येतालो आनी त्या एक 2 व्हिलराक सेफ करपा खातीर ताणें आपली गाडी सायडीन घेतली आनी त्या नादाक हो मोठो अपघात जालो। हो इतलो मोठो अपघात जालो की हांगासर सायन बोर्ड आशिल्लो ती गाडी सायन बोर्डाक आपटली आनी ताजे उपरांत ती गाडी घुंवले उपरांत ह्या रुखाक आपटली। जर तर सुदैवान ही गाडी रुखाक आपटली नासताली आनी जर सकल गेल्ली आसतली जाल्यार जवळ जवळ 30 ते 40 मीटर सकल दरीक ती गाडी पडटा आशिल्ली आनी एक मोठो अनर्थ जाता आशिल्लो। फुडल्या जोडप्याक साल्वार करपा खातीर आपणे गाडी रस्त्या भायर घेतली अशें गाडयेच्या ड्रायव्हरान सांगले। तू खंयच्यान खंय येतालो आतां? हांव ओल्ड गोवा गेल्लो काल रात्रीन हां नुस्त्या घेवन खाली करून येता आसलो। ओके, हांगा कितें जालें नेमकें? नेमके म्हळ्यार गाडी ओवरटेक करताले, बायक आयले मदींत, त्यामुळे तांकां चुकोवसाठी गाडी सायडान घेवं लागली। बॅलन्स चुकले ताका लागून गाडी सायडान आसा। हां, म्हणजे दुसऱ्या जोडप्याक जाग्यार घालपा खातीर तुमी? हय। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, नितीक्षा गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।